लॉकडाऊनाक सगळ्याच लोकांनी दिलो तेको। गरजेची दुकाना सोडून बाकीची दुकाना आणि आस्थापना आशिल्ली बंद। फामाद इतिहासकार मोरायशाचे कुंकळेचे घर वाटोवपाक कुंकळे पालिकेक अपयश। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कोसळ्ळी इतिहासीक वास्तू। एका ऑडिओ क्लिपा वयल्यान राजस्थानातले तापला राजकारण। 2 आमदारांसयत केंद्रीय मंत्री आड काँग्रेसीची कागाळ। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। 3 दिसांचे लॉकडाऊन शुक्रारच्यान लागू जाले। गरजेची दुकाना सोडून हेर दुकाना आणि आस्थापनाय बंद आशिल्ली। रेस्टॉरंट, मॉल, गाडे, सरकारी कार्यालया, खाजगी कार्यालया सोमार मेरेन बंद आसतली। लॉकडाऊन मोडप्यांचेर 188 कलमा खाला कायदेशीर कारवाय जातली। सोमारा सकाळी 6 मेरेन हो आदेश लागू आसतलो। 3 दिसांचे लॉकडाऊन बिरेस्तारा सांजे 8 सावन लागू जाले। तशेंच राती 8 सावन सकाळी 6 मेरेन जनता कर्फ्यू आसतलो। जनता कर्फ्यू 10 ऑगस्ट मेरेन आसतलो। कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान जनता कर्फ्यू लागू केला। गोवा 365 लॉकडाऊनाचो नियाळ घेतलो। सगळ्याच लोकांनी लॉकडाऊनाक पाळो दिल्ल्याचे दिसून आयले। 3 दिसांचो लॉकडाऊन हो सध्या तरी पुरो जावपाक शकना, कारण तातूंत भितर लॉकडाऊन आमी करपाक जर आशिल्ले जाल्यार थोडोसो पूण एक वेगळ्या एंगलांतल्यान आमी हो एक निर्णय घेतिल्लो आसात। आज म्हाका खबर आसा की सोशल सामाजीक माध्यमांतल्यान आज वेगवेगळ्यो टिकाय जाता आनी तातूंतल्यान खुबशे जाणांचें अशें आसा की लॉकडाऊन इज नॉट ऑल्सो द सोल्युशन। ह्योय सगळ्यो काही गोश्टी आसात, पूण सगळे ह्या लोकांची एक प्रतिक्रिया, ह्या प्रतिक्रियेक आमी समोरे वता आसतना आमकांय काही गोश्टीची सजेशन्स येतली, आमकांय काही गोश्टी सुजाव येतले, कारण आय ऑलवेज वेलकम द क्रिटिसिजम आमी पॉझिटिव्हली घेवपाची गरज आसा। आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान सरकाराचो हो 3 दीस म्हणजे शेनवार, आयतार आणि शुक्रार जो लॉकडाऊन जो आसा तो काटेकोरपणान तुमी पाळचो, सो दॅट आमी स्टडी करपाक मेळटलें आमकां की हो जो चेन जो आसा ताजो ब्रेकअप जाला का ना जाला। सबंद गोंयचे जनतेक आणि जे सबंद भारताच्या वेगळ्या बॉर्डरवयल्यान गोंयांत येवपाक पळयतात तांकां म्हजें इतलेंच सांगपाचें आसा की हे 3 दिसांचे जे लॉकडाऊन जे केल्लें आसात ते लॉकडाऊन तेजे नॉर्म्स किंवा रुल्स एंड रेग्युलेशन जो SOP जो आसा तो काटेकोरपणान तुमी पाळचो। 3 दिसांचे लॉकडाऊन हेजो अर्थ अशें न्ही की प्रत्येक शॉप जे आसात ते दुकान उगडचें आनी त्या दुकानाचेर तुमी भाजी हाडपाक किंवा जे ग्रोसरी आयटम्स आसा व्हरून त्या लॉकडाऊनान आमी कांयच अचीव करपाक शकपाना। आज लॉकडाऊन सरकारान इतल्याच खातीर केल्लो आसा की जो पिरियड जो आसा, जो टायम जो आसा त्याच्या भितर आमी चेन जी आसा ती ब्रेक जावची आणि म्हणूनच हे लॉकडाऊन। पण लॉकडाऊन हेची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकांनी घेवप आसता। फक्त आमी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार किंवा पंच किंवा सरपंच हे सगळे लोक जे असतात जे आपले परीन काम करीत असतात। काही विरोधक राजकीय परीन आपली पोळी भाजून खावपा खातीरूच षडयंत्र रचयतात, पण अशा तरेच्या लोकांच्या इन्स्टिगेशनाक तुम्ही बळी पडचे न्ही। व्यवस्थित कितें रावपाक जाय, खास करून तुमचे मास्क जे आसात, त्याच प्रमाणे सोशल डिस्टन्सिंग जे आसात, जाय तितलोच भायर सरून काम जाल्या नंतर परत तुम्ही घरा कडेन घेवप हे खूब महत्वाचें आसा। आणि म्हाका दिसता हे सगळें जर आमी आमच्या आटोक्यान जर हाडलें जाल्यार आमी ह्या कोविड-19 जे वॉर जे आसात तेजेर आमी मात करपाक शकतले। सगळ्यांक म्हजी हात जोडून कळकळीची परत एकदा विनवणी आसा की प्लीज मेंटेन द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आणि त्याच प्रमाणे आपण पॉझिटिव्ह माइंड, जो फियर जो आमच्या मना भितर जो आसा, कोरोना आपलो जालो म्हणटच आपण सोंपलो किंवा आपले अवतीभोवती जो पॅनिक जे सिच्युएशन जे तयार जाता ते करपाक दिवू नाकात। कारण आज म्हाका जालो, फाल्यां तुका आसा, ही परिस्थिती तुजेरूय किंवा आमचेरूय केन्ना येवपाक शकता। To ensure that the lockdown, that the
लॉकडावन जो आसा पळय कर्फ्यू तो इम्प्लिमेंट जावपाक लागून. कितें इन्सिडेंट बी कितें आजपर्यंत जाले कडेन तुमकां सो आतां? फार पीपल हॅव कॉपरेटेड आनी आमी जशें पळयता ते भाशेन सगळें आतां बंद आसा आनी देर इज नो इन्सिडंट एज सच वीच हॅज हॅपन आनी चल्ला बरे भाशेन चल्ला. पीपल आर कॉपरेटींग. देर इज नो मच मुवमेंट ऑल्सो. कोण एसेन्शियल कम्युनिटीज घेवपाक वता तेच भोंवता सद्या तरी आमकां तशेंच मेळ्ळा. लॉकडावनाची गरज आसा. म्हाका दिसता हे लॉकडावन जालां ते लोकां खातीर कोरोना व्हायरस चेन ब्रेक करपा खातीर एक बरी गजाल आहा. पूण खंय तरी हें लॉकडावन जेन्ना आमचे 25 कावन्सिलर आनी वास्कोचो MLA लॉकडावन मागतालो तेन्ना लॉकडावन जावंक जाय आसलेलें. ही परिस्थिती आयज वास्कोन जाल्या ती जावची नासलेली. तरी सुद्दां आतां चान्स आसा ना न्हू. म्हाका दिसता हे लॉकडावन आनिकूय एक्सटेंड जावपाक जाय आनी लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना. हांव स्वता ह्या दुयेंसाक हांव शिकार जाल्लो आनी रिकवरूय जावन येयल्लो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता वास्कोकारांक मुरगांवकारांक की पॅनीक जावं नाका आनी फूल गोंयांक की हें दुयेंस जातलें पूण आमी आमचो सिस्टम पाळपाक जाय. मास्क घालपाक जाय, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाक जाय. तशेंच लॉकडावन जालां लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय गव्हर्मेंटाक की लॉकडावन जाय. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार, कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत, फोंडेच्यान कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मुख्यमंत्र्याक शिक्षणीक मळावेल्यो गजाली कश्यो हाताळप ते अजिबात कळना देखून राज्यपालान तातूंत हस्तक्षेप करचो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मागला. गोंयांतल्या राज्य कारभारात IPS अधिकाऱ्यांची मनमानी चल्ल्या जांकां गोंयचे प्रस्नच खबर नात. आता गोंयांक फकत राज्यपालच साल्वार करपाक शकता. विजयान सरळ राज्यपालाकडेच गाराणें घातला. पळयात. स्टाफाचो पगार स्कूल मॅनेजमेंटानच दिवचो अशें सर्क्युलर शिक्षण खात्यान बिरेस्तारा वेवस्थापनाक धाडिल्लें. गोवा फॉरवर्डान ताका खर विरोध करतना राज्यपालान तातूंत हस्तक्षेप करचो अशें मागलां. पळयात विजय सरदेसायाचें म्हणणें. लॉकडावनान घरान बशिल्ल्या गोंयकारांक शॉक दिवप ही संवय ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक पडिल्ली आसा. असोच एक शॉक दिवपी सर्क्युलर म्हणजे काल एज्युकेशन डायरेक्टर वंदना राव हिणें हो सर्क्युलर इश्यू केला. ती म्हणटा ह्या म्हयन्याच्यो सॅलरी ज्यो टिचरांक पडटात त्यो सॅलरी स्कूल मॅनेजमेंटानूच फारीक करच्यो म्हणून. कित्याक जो तांचो क्लर्क जो सॅलरी इश्यू करपी आहा ताका कोवीड जाला आनी दोन जे सेक्शन्स आहा तांचे डिपार्टमेंटाचे ते होम क्वॉरंटायनान गेल्ले आहा. अर्थात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कोवीड जाला अशें म्हणून ती सांगता. ह्या IAS ऑफिसरांक आसा कितें खबर? ती पावल्या सांग्यार तिका खबर आहा कसले स्कूल मॅनेजमेंट ते. स्कूल मॅनेजमेंटूय बी हँड टू मावथूच आहा. हें कितें मनोविकास जाल्यार शारदा मंदिर न्ही, ताचे कडेन भरमसाट पयशे आसा अशें न्ही. आनी एडवायज करपी मुख्यमंत्र्याक कोण आहा? एडवायज करपी आहा तो मनीस आपलोच हेडमास्टराच्यान प्रिन्सिपलाच्यान डेप्युटी एज्युकेशन डायरेक्टर कसो जावप आनी कितलो बेगीन जावप तो 20 दिसांनी हें सगळें जाल्लो आहा. सो ताका ताजें पडना, ताका लोकांचे आनी भुरग्यांचे आनी इश्कोलांचे आनी टिचरांचे पडूंक ना. आनी म्हाका दिसता फक्त साल्वार करूंक शकता आमकां गोंयचो राज्यपाल जाणे काल एक्सपोज करून दाखयल्लें आहा सरकाराची आनी चड करून मुख्यमंत्र्याची मोरल बँक्रप्सी. आज म्हाका दिसता गोंयच्या लोकां फुडें जाहीर जाल्लें आहा सरकाराची फायनान्शियल बँक्रप्सी. आनी हांव मागता, कळकळीची विनंती करता आमच्या गव्हर्नरा कडेन, सत्यपाल मलिकजी कडेन की तांणी हातूंत हे इश्यून हस्तक्षेप घेवचो आनी दाखोवन दिवचें सरकाराक की ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स म्हणटा ते सरकारान करूंक जाय. नाजाल्यार सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटीव पॅरालिसिसान पडिल्लो आहा हें एक्सपोज जाता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी क्लिंटन डिसोजा. फामाद हिस्टोरियन प्रोफेसर जॉर्ज मोरायसाचे कुंकळेचे पोरणे घर शुक्रार दिसा कोसळ्ळे. गांवचो पूत म्हणून ताचे यादीन हे घर भुरग्यांची बाग म्हणून सांबाळपाची जबाबदारी पालिका घेताली अशें थळाव्या नगरसेवकान सांगले. 50 लाखांत हें घर विकपा विशीं ताच्या सोयऱ्या मदीं उलोवणी चलिल्ली. गोंया भायल्या एका मनशाक तें विकपाचें जाल्लें. पूण थळावे नगरपालिकेन प्रोफेसराची याद म्हण फाटल्या 2 वर्सां आदीं हें घर भुरग्यांची बाग म्हण जाहीर करपाचें थारायल्लें. प्रोफेसर जॉर्ज मोरायश मुंबयची सेंट झेवियर्स कॉलेजींत शिकयतालो. गोंयांत तेचे जायते चाहते आसात. प्रोफेसर मोरायशाच्या नांवान तेच्या मोगिनी लागींच एक वाचप घरय उबारलां. रोड सायडीचेर लोकेशन आहा म्हणटकच तें डेंजरस आहा लोकांक आनी आयज सकाळ फुडें तें मोडोन पडलां. पार्ट ऑफ द बिल्डींग मोडोन पडलां
पूण हेजो ओनर जावन आमचो प्रोफेसर जॉर्ज मार्क मोरायस म्हूण हो एक सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबय एक बरो फेमस हिस्टोरियन आहलो आनी तेगली ओन लायब्ररी आशिल्ली. म्हणटरीच हे कामा लागून आमी म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन पास केलां की हे चिल्ड्रन्स पार्क इन मेमरी ऑफ लेट प्रोफेसर जॉर्ज मार्क मोरायस हेच्या नांवार हे उडगासा करपाक. सेक्शन 4 करपा जाय म्हूण आमी सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन एक्विजिशन प्लॅन मागिल्लो आनी सर्वे डिस्क्रिप्शन मागिल्लें. सो आतां हें आमी घेवन दवरलां, पूण प्रॉब्लेम आहा ते आमचे मातशे फंड्स जाय आमकां. सो हांव रिक्वेस्ट करता स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन, कित्याक काय म्हळ्यार हो बेश्टेलो मनीस आसना. हो प्रोफेसर जॉर्ज मार्क मोरायस म्हणटा ताणें खूब बूक बरयले आनी तेगे लायब्ररी आशिल्ली बॉम्बे. आतां ती लायब्ररी तेमी सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबय तेमी तेगे सगळें लिटरेचर घेयलां आनी तेजे उडगासाकूय बी आमकां हिंगा आमचो वाड्यावयल म्हणून आमी तेजे उडगासा एक लायब्ररी घडोवन हाडल्या हिंगा आनी ती आमगेली चड लोकांनी हें कोरल्या आनी आमकां आमच्या म्युनिसिपालिटीनूय आदार दिल्लो आमकां. ही कोरल्या आमी 10 वर्सांनी ही लायब्ररी तेगे उडगासा. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उदरगतीवेल्यान आदलो नगरसेवक दाजी साळकार आनी मुरगांव पालिकेची उपनगराध्यक्ष रिमा सुर्लीकरा मदीं उतराची झूज पेटला. पालिकेची मान्यताय नासतना दाजीन भौशीक सुवातांचेर कामां केल्ल्याचो आरोप रिमान केला. जाल्यार दाजी म्हणटा आपणे सगळ्या प्राधिकरणांक हे विशीं कळयला. पळयात. जे तुम्ही हे काम पळयता फाटीं चल्ला ते HP हॉटेल टू 1930 क्रॉस रेन आमी क्राम हातान घेतला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हांगा खुबदां फ्लडिंग जातालें. हांवें म्युनिसिपालिटी थ्रू काम करपाक खूब प्रयत्न केले, पूण हांव तातूंत जालें ना. खुबश्या कारणां खातीर तें जालें ना. पूण हांवें धरलें की लोकांक त्रास जावचो न्ही, म्हणून हें काम खंय तरी जावपाचें गरजेचें आशिल्लें, म्हणून हें म्युनिसिपालिटी थ्रू जायना जाल्यार हांवें प्रायवेटली तरी करपाक जाय म्हणून लोकांचो त्रास कमी करपाक जाय म्हणून तें काम आज आमी पळयता. तुमी हांगा फाटल्यान पळयता ते सगळे प्रायवेट लेबर प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आसा. म्हाका इतलेंच वायट दिसलें की हांवें जेन्ना म्युनिसिपालिटीक पत्र बरयलें, म्हणजे हांव म्युनिसिपालिटी कडेन गेल्लो आनी ताका सांगिल्लें म्हाका डिपार्टमेंटली तुमी करपाक दिया म्हणून. पूण ताणें सांगलें की तें जावपाना म्हणून, तूं प्रायवेटूच करता जाल्यार कर, आमी तुका फक्त NOC मेळोवपाक हेल्प करता म्हणून. सो तितलोच ताणें म्हाका हेल्प केलो. ताज्या भायर तांचो कांय हें नाशिल्लो. पूण काल जेन्ना वायस चेअरपर्सन रिमा सोदुल्लेकराचो स्टेटमेंट आलो की हें म्युनिसिपालिटी करता म्हणून, तेन्ना खूब वायट दिसलें म्हणून. आनी म्हाका तेन्ना दिसलें की खंय तरी हें लोकां मुखार हाडप गरजेचें आसा म्हणून. हें सगळें पेपर वर्क आसा आनी रायट फ्रॉम म्युनिसिपालिटी कडेन लेटर बरोवप, ते म्युनिसिपालिटीन लेटर म्हजें स्पेसिफिकली नांव घालून कलेक्टराक लेटर बरोवप, ती सगळी कलेक्टरान 10 डिपार्टमेंटाक जी लेटरां वचपा आशिल्ली ती सगळी डिपार्टमेंटा कडेन हांव पर्सनली वचून सगळ्यांक हँडओवर करप, कित्याक हें काम फास्ट जावपाचें गरजेचें आशिल्लें. काम जेन्ना कंप्लीट जावपा वता तेन्ना खंय तरी VCP येवन तें क्रेडीट घेवपा वता, तेन्ना म्हाका दिसता ही खरी एक चुकीची गोश्ट आसा. एक चुकीचे तुमी लोकांक फुडें एक हें निर्माण करता. तुमी काम करा, तुमी क्रेडीट घ्या, आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. पूण दुसऱ्याच्या कामाचेर आपूण येवन बसून तें क्रेडीट घेवप ही चुकीची गोश्ट आसा. ही जी तुमी ट्रेन पळयता आनी हे जे वर्कर पळयता हे हाडपाक कितें त्रास पडला तो आमी जाणा. रिमा म्हणटा दाजी हे गजालीचो राजकीय फायदो घेवपाक सोदता. पालिकेची मान्यताय नासतना दाजी हे काम कशें हातात घेवपाक शकता असो तिचो प्रश्न. दाजी साळकर हेका सांगपाक जाय, युअर 3 टायम्स कावन्सिलर, 3 टायम कावन्सिलर, पूण तुका 3 टायम कावन्सिलर आसून चेअरपर्सन आणि वायस चेअरपर्सनाचे पावर्स खबर ना कितें ते. म्हाका इतलें सांगपाक जाय तेका की यू आर द वन हू इंटरफियर्स इन अदर पीपल्स वर्क. इट इज नॉट मी हू इंटरफियर्स. VCP इज द वन हू ओवरसीज द वर्क. हांव कोणाचें काम इंटरफियर करपाक वचना, जशें तूं इंटरफियर करता सगळ्या वॉर्डांनी आणि सगळ्या वॉर्डांनी वचून सोशल मिडियाचेर ते फोटो घालता पळय आपूण हे केलें ते केलें, तसली लायकी म्हाजी न्हू. सेकंड, तूं म्हणटा हाफ वोटींग. आय फील दाजी साळकर सिटी काउन्सिलर, यू आर हाइट्स ऑफ बीइंग अ लायर. आय एम नॉट अ लायर. कित्याक हांवें आतापर्यंत खंयच्याच मिडिया ना कोणाक सांगना की ते काम आमी केला. वयल्यान तुवें आमी म्युनिसिपालिटी आणि म्हाजे येदो व्हडलो एलिगेशन घातला की आमी इंटरफियर करता म्हणून. MMC जेन्ना NOC मेळ्ळी तेन्ना त्यांनी कलेक्टराक रोड कटिंगाक परमिशन मागले आणि रोड कटिंग जे परमिशन आमकां मेळ्ळा हे जुनाच्या 26 तारखेक ते जुलयाच्या 5 तारखे पर्यंत आसा.
म्हाका इतलें सांगपाक जाय, जेन्ना समज जर आमकां परमिशन जुनान मेळ्ळें जाल्यार हो रोड कटिंग जुलयान कित्याक जालो ना? इतलें सगळें आसून जेन्ना तो म्हणटा की एमएमसीन काय करूंक ना, इतलें सगळें जावन एनओसी जेन्ना आमकां येता तेन्ना आमी करपाक जाय. पूण आयज आमी थंय पळयता की खंयची तरी प्रायव्हेट बॉडी कोणाक खबर ना ती कितें यूज करता, कसले मटेरियल यूज करता. प्रायव्हेट बॉडी थंय काम करता आणि नो परमिशन इज टेकन बाय दॅट प्रायव्हेट बॉडी फ्रॉम म्युनिसिपालिटी टू डू दिस वर्क. सदांच आमी आयकता हो सिटी कावन्सिलर. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कोरोनाचे फाटभुंयेर मांद्रेच्या सावतावाड्यावेल्या लोकांच्या मनात भलतोच दुबाव निर्माण जाला. शुक्रारा सोसायटीचेर कड्डण हाडपा खातीर गेल्ले लोक बायोमेट्रीक मशिनाचेर बोट लावपा खातीर भियेताले, कित्याक तर कोरोना पातळपाचो धोको आसा म्हणून. पूण धान्य जाय जाल्यार मशिनाचेर बोट लावचेच पडटले. एकीकडेन कोरोनाचो भय आनी दुसरे कडेन जगपा खातीर गरजेच्यो वस्तू जायच अशे दोट्टे मनस्थितीत मांद्रेच्या सावतावाड्यावेल्या लोकांनी शुक्रारा सोसायटीचेर वचून धान्य घेतले. 1200 ते 1300 ॲक्टिव्ह कोरोना केसीस जाल्लेल्या आयच्यान गोवा गव्हर्मेंटान 3 दिसाचो जनता कर्फ्यू लायलेलो आहा आनी लोकांक जे प्राथमीक गरजेच्यो ज्यो गोश्टी आहात त्यो गोश्टी व्हरपाची मुभा दिल्लेली आहा. आतां सकाळी हांवें ह्या फेर प्रायस शॉपाचेर पळयलां, गरजेची गोश्ट ती दिवपाक जाय हेंच्यांनी, पूण गव्हर्मेंटान परत जी सिस्टम अडॉप्ट केला की थंब लावन प्रेस करप. फाल्यां सकाळी जर कोण इन्फेक्टेड पर्सन जर येयलो आनी तेणी जर थंब इम्प्रेशन केलें तर हो जो रोग आहा तो फाल्यां सकाळी दुसऱ्यांक जावं शकता. पण त्या खातीर आमचे डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक गोंय सरकाराक ही विनंती आहा की हो जे मशिनान जे दिता थंब लावन ते कंप्लिटली बंद करपाचे. आमी अंगठी लावपाची जर आमकां कोरोना जालो जर तो आनी लोकांक जावंक शकता. फुडें आमी कितें करपाचें? ताका लागून हां ते आतां ही गव्हर्मेंटान ह्या घेवपाची दखल घेवपाची की ही सायनी घेवपाची लोकांक बेगीन करपाची. ही परत अंगठी लावपाची न्हू, सध्या तरी हे 5-6 म्हयने अंगठी लावपाची न्हू, ही सायनी घेवपाची असं आमी गव्हर्मेंटाक विनंती मागता. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार. मांद्रे एका बंद घराच्या दारात मंगळसूत्र, तांदूळ, आयदनां, कपडे आनी पाकिटांत हजारांच्यो नोटी आसलेली पोती सापडिल्ल्यान गांवांत खवदळ पडिल्लो. थळाव्यांनी पुलिसांक कळयले. आयदनां आनी पाकिटां वयल्यान दुबावान अजीत सावंत नांवाच्या मनशाक आपोवन हाडलो. त्यो वस्तू ताचे बायलेच्यो म्हणून कळ्ळे, पूण तिचे कितें जालें ह्या प्रस्नाची जाप मेळपाची आसली. चवकशी करतकीच ती बायल घराकडेन आशिल्ल्याचें कळ्ळें आनी सगळ्यांच्या जिवान जीव आयलो. मांद्रेच्या गावडेवाड्यावेली ही बायल, तिची मानसीक स्थिती सारकी ना. पुलिसांनी तिच्या घोवाक आपोवन हाडलो आनी वस्तूंची वळख पटोवन दिवपाक सांगलें. तेणें वस्तू वळखल्यो. घरकान्न मानसीक दुयेंती आशिल्ल्यान तिणेच ह्यो वस्तू थंय हाडून उडयल्यो आसतल्यो अशें म्हणत कागाळ नोंदवपाक न्हयकार दिलो. पुलिसांनी सगळ्यो वस्तू आनी कॅश त्याच्या ताब्यात दितकच लोकांनी आणि पुलिसांनी सुटकेचो श्वास घेतलो. सकाळी मी घराकडे आसता एक तुमच्या गावातली तुमच्या भावाची चुलत बायल चुलत भावाची ती आयली आनी म्हणपाक अशें अशें अमक्याच्या घराकडे अशें सामान पडलेलें आहा. सो हांव येयलो, हांगा पळयलें, पेडण्या पुलीस स्टेशनाक फोन केलो, तांकां वस्तुस्थिती सांगली की हांगा एक मंगळसूत्र, तांदूळ, थोडे बटाटे आसलेले, कपडे आसलेले, औषधां आसले आनी पयशे आसले आनी एक मंगळसूत्र आसलेलें. चुकोत मातसो थोडोसो मना कडेन भंय दिसलो. सो आमी थंय रावले, पुलिसांक सहकार्य केलें. सादारण म्हाका कळ्ळी ती एक ही कारण ते सामान जे आसलें स्टीलचे तोप आनी आसले हें मांद्र्यांत विकपी एकच शॉप आहा. सो ताका फोन केलो, ताका विचारलें, ताका फोटो धाडलो की बाबा हें सामान तुज्या कडल्यान मेळटा. तेणी हय म्हणून सांगलें. आमकां पेडण्यासून फोन येयल्लो, कॉल येयलेले की अशें अशें सामान एकटे बायलेचे दिसता आनी ते पडलेले आसा आनी पयशे थोडे आहात आनी एक खोटें कितें मंगळसूत्र आहा म्हणून. आमी सोमतेच मागीर आउटपोस्ट वाले आमी हांगा विजीट करपाक गेले, पळोवपाक गेले कितें तरी काय म्हणून. जाल्यार पळयता जाल्यार तशेंच आसलेलें पडलेलें एका जाग्यार. आमी थंय पळयलें, मागीर आमचो सरान मागीर ते व्हेरीफाय केलें आनी कळ्ळें ताका कोण थंय आसा म्हणून. ते ताच्या घरा वचून गेले, त्याच्या घोवाक आपयलो आनी तेणी आयडेंटिफाय केलें, व्हेरीफाय केलें जाल्यार तेचेच म्हणून तें कळ्ळें ताका. आनी तेच्या पर्यंत ताका सगळें आमी तेजे आहा ते सगळे हँड ओवर केलेले आसा आनी कोणाची कंप्लेंट कांय ना. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
लॉकडाऊनाक लागून शुक्रारा रस्त्यार येरादारीचो ताण तसो उणोच आशिल्लो. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून कुंकळे रस्त्यार झाड पडून रस्तो आडावन उरिल्लो. शुक्रार दीस घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कुंकळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. लॉकडावनाक लागून रस्ते मेकळेच आशिल्ल्यान कोणाक मार लागूंक ना. सगळीं झाड पडलें, रस्ते बंद जाले आनी कितें जाता म्हाज्या मुखार कांय खबर ना. चड पावस येयलो. चड पावस पडला, एकदम चड, आखी रात पावस पडला. थिंग भायर सरो मेळना, कळना तुका. न्हंयची गोवार आनी खंय वचोंकूय मेळना. घर बी कितें मोडल्या, पोन्नेली. झाड रस्त्याचे झाड मोड पडले आनी घराय मोडल्या, पोन्नेली. हय पोन्नेली. जेवण बी पोण नळ बी पडले. लोक आनी खंय रावता आमकां खबर ना लोकांचे. म्हणून पयलीं इतलो पावस झडटालो तुमचे बरें. सांगा चड पडला, चड पडला आनी भायर सरो मेळना. लोक म्हणटा पावस ना, पावस ना, पावस ना. पावस पडलो, काबार जालो पावस पडून सगलो. आनी पावसा आनी उरला, लिमीट जाली पावस. म्हणून चड पावस पडलो. चड पडला, चड पडला. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. लॉकडाऊन आसूनय शुक्रार दीस दिवचले खण म्हालाची येरादारी चालूच आशिल्ली. लोकांनी रस्तो आडावन ही येरादारी बंद उडयली. लॉकडावन आसूनय शुक्रार दीस दिवचले खण म्हालाची येरादारी चालू आशिल्ली. लोकांनी रस्तो बंद करून ही येरादारी आडयली. शिरगांवांतल्या खणेवयल्या म्हालाची येरादारी करपी ट्रक दिवचलच्यान वाया सांकळे आमोण्या धांवताले. कोणाक काय खबर ना, म्हाका फ्री ट्रान्सपोर्टिंग जावपाक जाय म्हणून लॉकडावन हें सबंद रस्त्यार घाण सबंद हें कितें जाल्लें कितें. हे ट्रक खंयच्यान येता म्हाका खबर ना ट्रकाक कितें. लोकांची कंप्लेंट आसा. आनी सद्या परिस्थिती कितें आहा हेजे हे लॉकडावन फक्त फ्री ट्रान्सपोर्टिंग जावंक जाय आयन वरचें अशें आमकां लोकांक दिसता. लोकांची रिएक्शन आसा. आमी डीएसपी कडेन उलयला, पीआय कडेन उलयला, आनी कांय रिएक्शन घेवंक ना. म्हणून आतां आमी ब्लॉक केल्या. आयज सबंद गोंयभर सरकारान 3 दिवसाचो लॉकडावन जाहीर केला. तरी आसतना आयज जे मायनिंगाचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा ज्या पद्दतीन चालू आसा की लोकांक हांगासर रस्त्याचेर भायर सरपाची मुश्कील जाला. आनी हांगा पळयात तुमी ज्या तरेन ती माती साचल्या रस्त्याचेर, जंक्शनाचेर. हांगासर 1-2 एक्सिडंट सुरू जाले. लोकांक इतलो त्रास जाला उपरांत मागीर जेन्ना कंप्लेन केली आमी तेन्ना आयज फायर ब्रिगेड धुवप चालू आसा. आनी ट्राफीक सेलाक किंवा पुलिसांक आमी इतलें सांगता की आयज दूध घेतल्या उपरांत परत हांगा ट्रान्सपोर्ट सुरू जायत आनी अशा तरेचे जर चिखल हांगा साचत जाल्यार रस्तो आमी हांगा आडयतले. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. एका ऑडिओ क्लिपाक लागून राजस्थानातल्या राजकारणात खवदळ पडला. या ऑडिओ क्लिपात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुरातल्या संजय जैन हांचे मार्फत काँग्रेस आमदार भंवरलाल शर्माच्या संपर्कात आशिल्ल्याचो दुबाव येता. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीचे 2 आमदार आनी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावता आड गुन्यांव नोंदयला. काँग्रेसीन ह्या ऑडिओ क्लिपाची दखल घेत आमदार विश्वेंद्र सिंह आनी भंवरलाल शर्माचे काँग्रेसीचे सदस्यत्व रद्द केला. काँग्रेस प्रवक्त रणदीप सुरजेवालान ह्या विशीं म्हायती दिली. तशेंच काँग्रेसीन ह्या दोगांकूय कारणां दाखया नोटीसूय जाहीर केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.